फ्युअल सबसिडी आणि इन्शुरन्स स्कीम आणि डिझेल जे वाढवता आणि तितून कदंबान केल्ली घोशणा की 80% सवलतीचेर पास परते दितले म्हणून. ह्या संदर्भात आमी जेन्ना चवकशी केल्ली तेन्ना आमकां सांगले गेले की पास जे आहा ते शॉर्ट पिरियडाक आमी कदंबाक परमिशन दिवंक सोदता. त्या संदर्भात आज आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाची भेट घेतल्या. आमी पयलीं प्रत्येक फावटी कदंबाचे पास जे पळय इम्प्लिमेंटेशन केल्या त्या वेळाचेर आमी ऑब्जेक्शनां दिल्या आनी आयजूय आमी परत ती ऑब्जेक्शनां आमची दिल्या ती कन्सिडर करपाक लायिल्ली आहा. तर डायरेक्टराचें म्हणणें कितें आहा की जी स्किमा आमच्यो फ्युअल सबसिडी ताका पासाची स्कीम लिंक आहा. मागीर ताका आमी तोच प्रश्न केला की पासाची जर स्कीम ताका लिंक आहा जाल्यार जे देणे आहा आमकां सबसिडीचे जवळ आता 2018तल्यान आनी जी स्कीम सोंपल्या ती रिन्युवल कित्याक करूंक ना. ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर तेणी कितें आसा हो 31 मार्च पर्यंत फायनान्शियल इयर काबार जाता तेन्ना नेक्स्ट फायनान्शियल इयर पळय जे ओपन जाता तेन्नाच्यान आनी आतां बजेट येता. त्या बजेटान घोशणा जाल्ल्या प्रमाणे सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी सरकाराक सांगला म्हणून सांगला की चालू दवरपाक आनी त्यो रिन्युवल करपाक वगैरे सगळें परमिशन दिवपाक. तेन्ना ते आतां फुडें स्किमी चालू परत करतले अशें आमकां तेणी एश्युरन्स दिल्ले आसा. आनी बाकीचे जे पास पळय आतां लायता ताका आमी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन सांगलेलें आमचें म्हणजे कोवीड पिरियडान ज्यो आमच्यो बसी पळय सगळ्यो ज्यो बंद आसल्यो त्यो आजून नॉर्मलायज जावंक ना. प्रत्येक रुटाचेर आमी 20-20 बसी पळय आहा थंय आमी 3 किंवा 4 बसी एडजस्ट करून चलयता. आनी जे फाल्यां जर कदंबाक जर 80% सूट दिली जाल्यार ज्यो आमच्यो पळय त्यो बसी चलता त्योय आमकां बंद दवरपाची पाळी येतली. दिसान दीस डिझल वाडता. जे पळय आमकां कितें बस चलयल्या उपरांत दीसभर कितें जो प्रॉफीट उरतालो तो आयज आमचो डिझलाक खर्चाक वयता. म्हणून ह्या सगळ्यो ज्यो आमचे मुद्दे आहा ते आमी तेच्या मुखार मांडलेले आहा. आनी तेणें आमकां तें आश्वासन दिल्लें आहा की ज्यो स्किमी सगळ्यो बंद पडल्या त्यो एप्रिलांच्यान प्रोसेस चालू जातलो, बजेटान घोशणा जातली आनी बाकीचो कितें प्रोसेस आहा तो करपाक हातीन घेता. Bus Operators Association office bearers, they had come here with their grievances. We heard them. त्यांचे grievances आशिल्ले regarding some of the schemes basically. एक असा फ्युअल सबसिडी स्कीम, सो तांचे ग्रीवन्स आशिल्ले फ्युअल सबसिडी स्कीम अजून सगळ्यांक मेळूंक ना म्हणून. बट वी क्लॅरिफायड दॅट this year we have given the highest claims of fuel subsidy. Our budget was 14 crores for this financial year, but we exhausted the full budget because this year the claims came more, maybe because of COVID everyone filed the bids, otherwise all the claims were not coming. So this year we had to do reappropriation and 18 कोटीची सबसिडी ह्या वर्सा सँक्शन जाल्या. ऑलरेडी डिस्बर्स जावन तांच्या अकावंटांनी गेल्ली आसा. थोडे क्लेम्स मागीर आयल्या, थोडे इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो तांचे प्रोसेस जातले आतां. तांचे आमी ह्या फुडल्या फायनान्शियल इयराक घेतले 2021. ऑल्सो तांचो आनी एक ग्रिवन्स आसा, ते क्लॉज आसा वेरीन ऑफ कदंबा बसीसचो. ओके, कदंबा बसीस चलता थंय तांकां सबसिडी मेळटा. वेदर इज एक्सक्लुजीव प्रायवेट बसी थंय सबसिडी मेळना एज पर दॅट क्लॉज because there is no competition. Where only private buses are running. There are some routes. So ताची आमी प्रपोजल केला, that is we will put up a higher authority for decision. And ताका financial implication it will go to finance also. Secondly, they had concern regarding Government of India policy of scrapping of vehicles, which is coming. Definitely it will affect some buses which are old, which comes under that age of the bus. Definitely government, department will have to find some solution, amicable solution. Okay, we already have incentive for bus replacement which is going on, so we will have to streamline that scheme to make it more effective, adequate financial incentive. Definitely this is a policy decision. Okay, and we are receptive to all the grievances of bus owners association, and we will
try to resolve it. प्रायवेट बसीस केन्नाच्यान रेट स्टार्ट जातली तेंच्यांनी म्हणजे दारू दितले बंद आसली म्हणल्यार तेंचे कित्याक आसा Most of the buses are come on road. There could be some routes particularly, where there is कारण अजून education institution बीन चालू जावंक ना, understood. But in terms ते थोडे completely बंद आसा अशें म्हाका दिसना. then trips ते सकाळचे आनी सांजे trips करता मदल्या टायमार बंद आसता. So there is a problem, but slowly economy is coming back to normal and the problem solve जातलो.